जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो भाव भयणीनो भुरगीं हांगासर आसात. तुमी धैर्यादीक गे धैर्य आसा गे तुमकां धैर्य आसा गे सत्य गे रातीक बें दिसता गे दिसना गे थोड्यांक दिसता न्ही काळोखाचें बें आसता वय गे एका कुडांत आनी एका कुडाक बसूंक मम्मी म्हणा पळयता न्ही गे मम्मी हे एक घडये म्हाका थंय वचचें म्हाका हांगा वचचें वय गे मागीर कोण तें आतां धैर्यादीक म्हणलें कोण तें धैर्यादीक आसात हांगा कोण धैर्यादीक मनीस आसा सांगा तुमी न्ही सगळ्या संवसारांत काण घेवचें जाल्यार ब्रेवेस्ट पीपल धैर्यादीक मनीस कोण ते पुलीस पुलिसांक धैर्य नाय पुलीस धैर्यादीक नाय ताचे की चड करना आर्मीन ताचे सोजेर आसात सोल्जर्स आसात ते धैर्यादीक न्ही गे कित्याक ते गडीर रावन झूज म्हणटात आनी खंयचो दुस्मान आयल्यार ते भियेनात ते मुखार रावन झुजतात पूण कोण एकलो म्हणटालो खंय धैर्यादीक मनीस म्हळ्यार ह्या संवसारांत पियेल्लो मनीस धैर्यादीक मनीस पियेल्लो मनीस धैर्यादीक मनीस कित्याक तो पियेल्ल्या वेळार कोणाकय केअर करना वय गे पियेल्लो मनीस कोणाकय केअर करिना. एक सांगणी आसा रानाचो राय कोण कोता मो किंग ऑफ द फॉरेस्ट लायन पियेल्लो मनीस लायनाचे दांत मेजूनी फाटी येता खंय म्हळ्यार कितलें धैर्य आसता म्हणून केदाळ धैर्य पियेल्ल्या वेळार मात्र केदाळ तो नशेंत आसता आंबालांत आसता ते दाळ मात्र धैर्य पूण मागीर ते फिरवले उपरांत ताका धैर्य ना ताका नीट उबें रावंक जायना वय गे तर आमी धैर्यादीक कशें धैर्यादीक जायचें म्हणजे जेजू आशेता केदाळा सांब पावलो धैर्यादीक जावन रावंक जेजून कित्याक सांगलें तूं धैर्य घे म्हळें जेजून सांब पावलाक तूं धैर्य घे जेजू आमकां सांगता तुमी धैर्य घेया केदाळा इल्लें पियोन न्ही केदाळा धैर्यादीक जावचें सोमयातय मागीर धैर्यादीक जावचें सोमयातय धैर्यादीक जावचें तुमकां मात्र बे न्ही भुरग्यांक तुमकां मात्र काळोखाचें बे उदकाचें बे आनी खंय वयर हायट वयर तो सगळें पळयतना बे तुमकां मात्र न्ही व्हडांक मस्त बे आसता तुमचे पप्पा मम्मी डॅडी मम्मी भियेतात दुसऱ्या संगतींक भियेतात आमकां एक धैर्याक एक जण जाय म्हूण बघता धैर्याक एक जण जाय तरेपोटी फंक्शनाक वचोंक स्त्रियांक एकल्याक वचोंक एक बेजार जाता एक नर्वस जाता शेजारची ती आयल्यार बरी आसली म्हणून धैर्याक एक जण जाय म्हणून धैर्याक एक जण खंय दोतोरा कडच्यान चॅकअपाक येता न्ही तशेंच धैर्याक एक जण जाय म्हाका म्हणून धैर्याक एक जण जाय देखून हांव कोणाक म्हण आपोवन व्हरता. तशेंच जायते फावटी आमचे इश्ट आसात आमी खंयचेंय काम करचें जाल्यार तो आसाचें तें आसाचें कित्याक तीं आसल्यार आमकां एक धैर्य मुखार वचोन कितेंय करया येता म्हणून तशें आमकां व्हडांक धैर्याक एक मनीस जाय. पूण आज जेजू पावलाच्या बगलेक रावन जेजू पावलाक म्हणटा तूं धैर्य घे थंयसर कितें बरयलां पळया राती सोमयान पावलाचे बगलेक उबो रावन ताका सांगलें धैर्य घे जशें जेरुसलेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमांतय तुवें साक्ष दिवंक जाय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पावलो तुमकां गोत्ता आसा गे भुरग्यांक सांब पावलो गोत्ता आसा गे पयलें ताचें नांव कितें आसलें कितें म्हणटाले कितें म्हणा पळयताले सावलो म्हणटाले. सावलो कसो आसलो धैर्यादीक कट्टर जुदेव धर्मा पासून जीव दिवंक आनी जीव काडूंक कितो तयार आसलो तितलो धैर्यादीक मनीस. पूण मागीर कितें जालें केदाळा जेजूक तो भेटलो त्या दाळा ताणें पक्ष बदल्ले जुदेव जावन आसलो जेजूचो पाटलाव करूंक ताणें सुरू केलो जेजूच्या फाटल्यान वचोंक जेजू विशयां सांगूंक ताणें सुरू केलें. सगळी जुदेव समाज सक्कड ताचे विरोध आसल्यार तो एकलो मात्र धैर्यादीक जावन रावलो वेगी देखून हांगासर आज ताका धरला पयल्या वचपान तुमी आयकलें बरें करून वाचलें ताणें सोबीत करून पावलाक धरला कोणें धरला जुदेव समाजान धरला थाम थंय दोन पंगड आसात
फारिजेव म्हणलो एक पंगड आसा आनी एक सादुसेव म्हणलो पंगड, दोन पंगड आसात. पूण पळया केदाळा जेजू खातीर कोणी मुखार रावता, जेजूच्या नांवान मुखार येता जाल्यार ताका दुस्मान आसले सांगात येवन ताका ओपोज करतात. कोण दुस्मान आसले पंगड जावन विंगड जाल्ले सयत जेजूच्या नांवान रावल्ल्याक येवन ताका दुस्माना मुखार रावतात. पूण पावलो इल्लोसो हुशार तुमच्या बरी वय गी, ही इज क्लेवर. कितें करता, ताका धरून उबो केल्ल्या वेळार तो थंय सांगता हांव मेल्ल्याच्या पुनर्जिवंतपणान फाती येता. आमी मेल्यारी परतून जिवंत उरतल्या, परत जिवंत जातल्या म्हण हांव फाती येता. अब्राहम जिवंत आसा, जेजू जिवंत आसा, जाकोब, इजाक, प्रवादी कितले सगळे येवन गेले सगळे जिवंत आसा म्हण हांव फाती येता. असले म्हाका आनी धरला म्हणटाना थंय कोणा मदें झगडें सुरू जालें, फारिजेव आनी सादुसेव मदें. कित्याक सादुसेव म्हणटाले मरणा उपरांत कांय ना, मेल्या उपरांत पुनर्जिवंतपण ना. आतां फारिजेव चिंतात हो मनीस आमी सांगले फाती येता, फारिजेव फाती येताले, सादुसेव फाती येनातले. आतां फारिजेव जे पावलाच्या फाटल्यान रावतात आनी ताका वयर धरतात आनी म्हणटात तुमचे वरवीं हाका आमी न्यायनितीक हांगासर उबो केला. देखून तांचे मदें झगडें सुरू जाता, तांचे मदें झगडें सुरू जाता आनी पावलाक थंय तावन काडटात, भितर व्हरतात. आनी त्या राती पावलाक जेजू ताच्या बगलेन रावन कितें सांगता, धैर्य घे, तूं भियेनाका, धैर्य घे. तुवें कशें पळय जेरुसलेमांत तुवें साक्ष दिली तशेंच रोमांत वचून तुवें साक्ष दिवंक आसा. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, जेजू न्हू आमच्या पासत मागलें म्हणटना आमकां एक धैर्य. कित्याक आमच्या पासत मागचो कोणी सांत न्हय, जेजूच आमच्या पासत मागता. सांत आंतोन गी, सांत लोरेस गी आनी कोण सांत आसात हे सगळे न्ही, जेजू आमचो सोमी आनी सडवणदार तोच बापा लागीं मागता म्हणटना आमकां आनी कितें धैर्य जाय. जेजू म्हज्या बगलेन आसा, तो म्हज्या पासत मागता आनी तो म्हणटा तूं धैर्य घे, तूं भियेनाका, हांव आसा. असलो जेजू आमच्या पासत मागतना जेजू दोन संगती आमचे तोंड डिमांड करता. दोन संगती आमी करूंक कसो जाय ताचे पासत. जर जेजू म्हज्या पासत मागता जाल्यार हांवें ताचे पासत दोन संगती करूंकच जाय. एक सोम्या सांगाता हांवें रावोंक जाय, त्या धैर्य दिवच्या जेजू सांगाता हांवें सदांच रावोंक जाय. दुसरें हांवें साक्ष दिवंक जाय, तस्सो जेजू क्रिस्त सोमी आनी सुरवणदार म्हणून हांवें साक्ष दिवंकच जाय. जर हांव साक्ष दिना तर हांव जेजूचो फाटलाव करता म्हूण सांगोंक जायना. कशें तुमी पिझ्झा बर्गर केल्या उपरांत सांगता तुमच्या फ्रेंड्साक न्ही की कितलें बरें आसा म्हणून, कितलें बरें आसा, तुवें खा वय गे. हां, थंय साक्ष दिता हांव जाल्यार जेजू कितलो म्हजो मोगाळ जेजू, कितलो रुचीक जेजू म्हूण हांवें आनी एकल्याक म्हज्या फ्रेंड्सांक सांगूंक आसा. ही जावन आसा साक्ष, ल्हान म्हणटार साक्ष. पूण हाका धैर्य जाय, धैर्य जाय. जेजूस सोमी म्हण सांगूंक तितलें सुलभ ना, धैर्य जाय. जेजूस सोमी म्हण फाटलाव करून जियोवंक कश्ट आसा, धैर्य जाय. देखून एफेसकारांक बरोवन सांत पावल म्हणटा कोण देवा मुखार दिमी घालता पळया तो मनशा मुखार धैर्यान उबो रावतलोच. कोण सोम्या मुखार दिमी घालिना ताका धैर्य ना, तो भियेता. कोणाक पळयल्यार भियेता, कितें आयल्यार भियेता, कांय इल्लें काडी आयल्यार भियेता. कित्याक तो सोम्या मुखार दिमी घालना नेणा. देखून सोम्याची सकत कितें म्हण तो नेणा, सोम्याची पदवी कितें, बोळ कितें म्हण तो नेणा. देखून तो भियेता. देखून आमी म्हणयेत सुकण्याक ताच्या थाळ्यान पारकी येत. खंय सुकणें खंयचें म्हणून ताणें ताचो थाळो आयकून आमी पारकी येत. खंयचें कोगिलें, खंयचें कावळो म्हणून आमी सांगयत वय की तांचो थाळो आयकून. तशेंच मनशाक ताच्या उतरान पारकी येत. खंय मनीस कितें गे म्हणून ताणें उलयल्या पुरो, ताचें उतर पॉजिटीव आसा की नेगेटीव आसा की बरें आसा की वायट आसा की ताचें उतर आयकतना आमकां कळटा हो मनीस कसो, बरो की पाड गे म्हणून. तशेंच क्रिस्तांव म्हणून कशें कळाचें, क्रिस्तांव म्हणून कळचें जाल्यार ताच्या धैर्यान, ताच्या साक्षेन कळाचें. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, द्वितीय नियमांत आमी वाचता, द्वितीय नियम अध्याय 31 थंयसर बरयलां धैर्य घेया, थीर रावा. तांकां तुमी भियेनाकात आनी थरथर नाकात. कित्याक देव तुजें सवें वेता, तुजें सांगाता तो चलता. देखून तो तुका सांडचो ना म्हणलें धैर्य तुका आसूं, सदांच आसूं. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आतां सांत पावलाक जेजून सांगलें एक जेजूक दिल्लो एक आदेश आसा. जेजून म्हळें पावल तूं भियेनाका, धैर्य घे. तुवें आतां कशें जेरुसलेमांत
साक्ष दिल्याय म्हाका तशेंच रोमाक वचून तुवें साक्ष दिवंक आसा. आतां जेरुसलेम खंय आसा, रोम खंय आसा. जेरुसलेम म्हळ्यार ताचो गांव पळय की. जेरुसलेमान तो आसलो, तो जियेल्लो, थंयसर तो शिकल्लो, जेजूक तो वळखल्लो. तशें जाल्ल्यान जेरुसलेम म्हणटना ताचेच गांव, ताचे मनीस थंय आसात. रोम खंय ताचो गांव न्ही, तो पर गांव. ताणें थंयसर वयचें भोव कश्टाचें. कित्याक तो जाणा जेरुसलेमांत ताका कोणी आयकनात. जेरुसलेमांत ताका परतून परतून धरतात, मारतात, दवडायतात. घराच दवडायतात जाल्यार आनी रोमांत वचून ताणें कशें साक्ष दिवची जेजूक. कश्टांचें काम. पूण जेजू म्हणटा तुवें येदोळ पर्यंत धैर्यान कशें जेरुसलेमांत म्हाका साक्ष दिल्या तशेंच रोमाक तुवें वचून साक्ष दिवंक आसा. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमचें जेरुसलेम आनी आमचें रोम खंय आसा? आमचें जेरुसलेम खंय? इस्रायलांत आसचें न्हय. आमचें जेरुसलेम आमचें घर, आमचेंच घर. आमच्या घरा आमी जेजूक साक्ष दिवची कशी? भोव गरजेचें. आमच्या घराच आमी पयलें साक्ष दिवंक, जेजूक साक्ष दिवंक शिकोवंक जाय. जर घराच आमी जेजूचें नांवच काडिना, जेजू विशयांत उलयना, जेजू विशयांत साक्ष दिवंक प्रयत्न करना, तर भायर वचून कांय सांगोंक जायना. आमच्यान साध्य ना, आमकां धैर्य ना. कित्याक घरा आसचीं आमचींच मनशां, तांच्या लागींच उलोवंक आमकां धैर्य ना जाल्यार भायर वचून आमकां उलोवंक जायना. तर घरांत आमच्या जेरुसलेमांत, आमच्या घरच्या जेरुसलेमांत कशें जेजूक साक्ष दिवची? सोंप्यान भोव सोंप्यान सांगचें जाल्यार एकामेका विशयांत बरें उलोवचें. एकामेका विशयांत बरें उलोवचें. भुरगीं हांगा आसात साक्ष. आज कोणेंय फटी मारूंक जायना. भुरगीं हांगा हांवें कितें न्हय म्हूण सांगल्यार ती वय म्हणटात, न्हय वय म्हूण सांगल्यार न्हय म्हणटात. तांकां करेक्ट कळीत आसा. घरा पप्पा आनी मम्मी एकामेका बऱ्यान उलयतात की, एप्रिशिएट करतात की? तुमकां दिसना? म्हाका दिसता हांगा रिस्पॉन्स सिंपल. घरांत घोवान बायलेक गौरव दिवन उलोवचें भुरगीं पळयतात. ती जावन आसा सिंपल साक्ष. जर केदाळे घोव दमकन उलयता, बायल दमकन उलयता, भुरगीं पळयतात आनी ती फाल्यां सकाळीं हेंच करेक्ट कोणा म्हूण चिंतात. हीच साक्ष. ती दुसऱ्यांच्या घरा, पेल्याच्या घरा वचून पळयना ती कितली बरी करून उलयतात. ना, म्हजो पप्पा आनी म्हजी मम्मी कशें एकामेकाक गौरवान उलयतात, एकामेका मानान लेखतात, कशें एकामेकाक गौरव दितात, तें ती पळयतात. आनी ती जावन आसा साक्ष घरांत दिवची. आनी ही साक्ष दिवंक वडिलांनी सदांय प्रयत्न करचे. कित्याक तुमच्या मुखार एकलें भुरगें आसा जाल्यार 2 दोळे पळयत आसतात, 2 भुरगीं जाल्यार 4 दोळे पळयत आसतात. कितें करतात म्हणून आमी सांगून दिवची गरज ना, ती पळयतात आनी शिकतात. देखून घरांत जेजूक साक्ष दिवचें म्हळ्यार पयलें एकामेकाक गौरवान जियोवचें, एकामेकाक रेस्पेक्ट दिवचें. दुसरें एकामेकाक होगोळचोवचें. तुमकां डॅडी आनी मम्मी तुमकां एप्रिशिएट करतात की तुमी बरें केल्ल्या वेळार गुड, व्हेरी गुड म्हणटात की, म्हणटात का? ते म्हणटात व्हेरी गुड. सो भुरग्यांनी तुमकां सर्टिफिकेट दिल्या. भुरग्यांक तुमी केदाळे एप्रिशिएट करतात. भुरग्यांक मात्र न्ही, एकामेकाय. घरांत कोण आसात तांणी कितें बरें करतना बरें जालां म्हणचें तसलें एक ल्हानशें उतर आमचें तो हेजें. कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या मदल्यांच आमच्या सांगात आसलेल्यांक आमी एनकरेज करना जाल्यार आनी कोणाक करचें? बैलांक सुलभ. बैलांक शेजारा वाड्यांत तो बरें करता, तो बरें करता सांगूंक सुलभ. घरच्या मनशां कडेन तुवें बरें केलाय म्हणचें म्हूण सांगचें तसलें धैर्य आमकां जाय. तिसऱ्यान भुरग्यांनो तुमी मिसाक येतात. तुमकां शर्माव समजता की? पुरो समजना न्ही, काणी समजता. पाद्रा काल इतलें लांब सांगता न्ही, 10 मिनटां 15 मिनटां सांगता. तांतूं तुमकां समजना, पुरो समजना हय की. तुमकां डॅडी आनी मम्मी सांगतात गे घरा येवन पाद्र्याबान अशें सांगलें. थोडे फावटी जोर करून पाद्रेबान सांगलां देखून कर म्हणटात न्ही, ते सांगतात. शर्माव कितें सांगलो 3 पॉयंट्स एटलिस्ट हर एक आयतार आपणी ती जावन आसा साक्ष. आज भुरगीं हांगा झडते गोबी करते आसात, कांय करूं जायना. आवय बापायन जर तांकां समजनातलें जी शिकोवण तांकां दिल्या, सगळ्यांक दिल्या, जी शिकोवण तांकां सादे उतरांनी घरांत 1-2 पॉयंट्स म्हणी सांगना जाल्यार आनी खंयची साक्ष आमी दिवंक जाता? देवाचें उतर तांकां दिवचें तसली साक्ष घरांत खंडी जावन दिवंक जाय. ही आनी एक जेजूक आमी दिवची साक्ष. आनी ही साक्ष घरांत दिल्या उपरांत भायर आमी साक्ष दिवंक आसा, समाजांत आमी साक्ष दिवंक आसा. कित्याक समाज आमचेर पळयता, हो क्रिस्तांव म्हणून तांकां कळीत आसा. कशें आमी चलता म्हणली तांकां दोळ्यांक दिसता. देखून आमच्या भितरच गलाटो जालो जाल्यार, आमच्या भितरच तुटाफाट आसा जाल्यार, एकामेका समाधान ना जाल्यार तें कशें दिसत? बाकीचे पळोवन आसतलें.
एक क्रिस्तांव हे क्रिस्तांवांचें कुटुंब केदला पळय झगडटात तांचे भितरच बरें पडना तर आनी कितें करियेत ही साक्ष जायना जेजूक. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी पयल्यान पयलें आमच्या घरांत साक्ष दिवची म्हळ्यार ती एकामेका मोगान आनी गौरवान लेखतना भायर वेतानाय तोच मोग आनी गौरव हेरांक दिवंक आमी शिकोवंक आसा. आनी ताचें सांगता जेजूक परगड करचें समाजींत भोव गरजेचें. कशें परगड करचें? आमकां सगळ्यां बरें बायबल कणग्यान वचोन जेजू विशयांत उलोवंक जावचें ना जावंक पुरो. आमकां कश्ट जातीत, आमकां तें कळचें येना, आमकां तितलें देणी येना जावंक पुरो. पूण आमी एकवटांत आसचेंच व्हडली एक साक्ष. क्रिस्तांवांनी एकवटान आसचें इगर्जेंत फिरगजेंत वाड्यांत कुटुंबांत एकवटान आसचीच व्हडली एक साक्ष. ताचे वर्ती साक्ष आमी कांय दिचें म्हणून ना. कित्याक केदळा आमी एकवटान आसांव त्या वेळा तांकांय कळटा ही धैर्यान जेजू क्रिस्ताक स्विकार केल्ली, जेजू क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे जिवोवचीं मनशां. देखून त्या एकवटान जिवंक आमी सदांच प्रयत्न करूंक जाय. जर आमचे भितरच पंगड जाले जाल्यार फुडें आमच्या मदें जायती सेवा करची आसात, सेवा करतात भोव बरें गुरकार जावन प्रतिनिधी जावन आनी कितें दुसऱ्या रितींनी सेवा करची आसात भोव बरें. पूण आमची एक दुबळी काय कितें म्हळ्यार आमच्या तें थोड्यां मदें सगळ्यां मदें न्ही एक फावटी हांव म्हणजे गुरकार जालो, एक फावटी म्हजी प्रतिनिधी ती अवधी मोग जाली, मागीर हांव वचना. आतां ती जाल्यार करूं दी, म्हाका तिणें सपोर्ट करूं ना, हांव करिना. तशें जायना. तशें गेलें जाल्यार ती साक्ष जायना. म्हळ्यार हांव आसतना मात्र बरें जायचें, डमडम जायचें, सगळ्यांनी सगळ्यांक कळाचें. पूण आनी एकलो जाल्यार हांव ताका सपोर्ट करिना, हांव ताच्या जालाकी वचना, खंयच्याकी वचना. मागीर सायलेंट. ताच्या पयलें हांव आसतना 3 वर्सां 5 वर्सां बारी गम्मत, बारी आवाज, पूण ताच्या उपरांत सायलेंट. तो पवित्र आत्मो खंय गेलो की देव जाणा. देखून ही जावन आसा कावंटर विटनेस. जेजू क्रिस्ताक पाती येता म्हणून पातयेनाच म्हणून हांव म्हणलें बरें हांव चलतां. देखून ही साक्ष एकवट नातलेली साक्ष जेजूक आमी सकला घालता. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी घरांत जेरुसलेमांत तशेंच रोमांत साक्ष दिवच्याक जेजू आमकां आपयता. आनी आपयता मात तूं सांगता हांव तुज्या बगलेन आसा, तूं धैर्य घे आनी हांव तुका शिकयतां कितें करीचें म्हणून. जेजूतान आमी शिकया, जेजूतान शिकोवन ताका सारक्या रितीन साक्ष दिवंक आमी प्रयत्न करया.